फॉर्मुलेन संदर्भात चेक नाक्यार चलपी तपासणी हो स्टंट आसा म्हण आरोप नुवेचे आदले आमदार मिकी पाशेकोन केला। शासना कडेन तपासणी करपाक फावो त्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर बंदी घालची म्हण मागणी पाशेकोन केल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। सरकारा मागणी करता आसतना हांव FDA मंत्र्याक सांगूंक सोदता आनी उगडास करता जे 15 दीस चीफ मिनिस्टरान भायले इम्पोर्ट करपाचें नुस्तें बंद धरलें। 1 तारीख सावन 3 तारीख पासून आमची गोंयकारांनी बारीक नुस्तेकारांनी तेमी जायते नुस्तें मारलें आनी सोबते गोंयांत आमकां नुस्तें कांय प्रॉब्लेम जालो ना। पूण आयज 3 तारखे उपरांत परत नुस्तें येवपा लागलें। हांव सोजमतालो जेन्ना ह्या मिनिस्टरान FDAच्या मिनिस्टरान विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केलो हे जे नुस्तें येता तेचे जे एजंट आहाय तेच कोण भागीदार आहाय कोणा कितें वयता ते सांबाळटाय ते अशें हे तरीकेन चलता जाल्यार हे 15 दीस न्हू इम्पोर्ट जावपाचें नुस्तें आपण कंप्लीट बंद करता म्हणून तेन्ना विजयान स्टेटमेंट केलो रिटेलेट जायन की FDA को जाग आहा मंत्र्यान स्टेटमेंट केला कोणागे थिंगा तेंको आहा एजंटाक तेंका आहा देखून कोणाक कितें जाल्यार पावता देखून हे कारवाई चलत म्हूण हे फॉर्मलीन नुस्तें येता भायरसान येता आनी त्या पासत आमी बंद करचें म्हणून आपण जाय जाल्यार मुख्यमंत्री सांगतलो आनी कंप्लीट बंद करता म्हणून आयज म्हाका सांगपाक दिसता लोक आयज लोक कन्फ्यूज जालो आहा। ते भायलें नुस्तें येता गोंयचें नुस्तें येता आनी एकू मार्केटां विकताय ते नुस्तें एक मार्केटां विकताय ते लोकांक खबर ना बाबा खंयचें नुस्तें भायर येयलां आनी खंयचें नुस्तें गोंयचें। आनी त्या पासून म्हजी मागणी ह्या सरकारा कडेन आनी मंत्री विश्वजीत राणे जो FDAचो मंत्री आहा तेणें मान केला ज्या दिसाक पयले दिसाक 94 ट्रक येयले आनी ते कडेन मेकानिजम ना ते सगळे नुस्तें चॅक करपाक तेणें मान केला जायना तुमकां हे इक्विप जावप पुसान तुमकां मेन फोर्स आसपुसान तुमचे लोक तुमचे स्टाफ तुमचे फावो ती प्रमाणे ज्या दिसा दर एक दिसा कितले नुस्तें येता ते चॅक करप पुसान तुमकां चॅक करूंक जावप पुसान तुमी स्टाफ रेडी केले पासून ह्यो नुस्तें येवपाचें बंद करपाक जाय।